नमस्कार येवकार गोवा टू नेट सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलाईन पावस तेकलो मायनिंग पिट्स गळ्या मेरेन मुख्यमंत्री म्हणटा अरिश्ट व्यवस्थापनाक कंपन्या पंप दवरूंक लायतले WRD वरवीं ऑपरेट कंपन्यो नोटीशी आड हायकोर्टान कसिनो रेस कोर्स ऑनलाइन गेमिंग येता 28% GST सकयल GST काउन्सिलाच्या मंत्री गटाचे एकमत फायनल निर्णयाक शिफारस GST काउन्सिला मुखार राज्य प्रशासनात मोठी उलथापालत सरकारान मारले 25 सिनियर ऑफिसरांच्यो ट्रान्सफरी MD सचिव अंडर सेक्रेटरी संचालक उपजिल्हाधिकारी CO चो आसपा राजीव गांधी हत्येचे केशीत आरिवची जेलींतल्यान मुक्ती आवयच्या झुजाक 31 वर्सांनी न्याय तामिळनाडू सरकाराचो सुटकेक अर्ज उरिल्ल्या 6 जाणांक सुटकेची आशा दाबोळे विमानतळा लागसार 44 बेकायदेशीर बांदकामां मोडपा विशीं हायकोर्टाचे ऑर्डीक सुप्रीम कोर्टान स्टे नाशिल्ले एक बांदकाम PDN मोडले थळावे म्हणटा तांची कायदेशीर IIT सांग्यारूच जाय सांगे पालिका ठाम पालिकेच्या 10 नगरसेवकाचो IITक सांग्यार एकमतान येवकार बसकेक स्वतः आमदार मंत्री फळदेसाय हाजीर सत्तरी कणकिऱ्या लायटीच्या खांब्याचेर मेंटेनन्स चालू असताना शॉक लागून लायन हेल्पर सोंपलो वीज मंत्र्यान उक्तायलें दुःख खात्याक चौकसेचे निर्देश आमदाराचे 2 लाख हॉटेल सेतूचेर फोन कॉलां कित्याक पडटात ताचेर मद्रास IIT दितली स्टडी रिपोर्ट PWD मंत्री म्हणटा ह्या वर्सांनी फुडल्या वर्सा पावसा आदी गोंयचे रस्ते फोणकूल मुक्त मायनिंग पिट्स उसपुपाची जबाबदारी डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या माथ्यार लिजां वॅकेट करूंक लायल्या उपरांत मायनवाल्यांनी पंप पायपां काडली पावस तेकिल्ल्यान प्रकरण सरकाराच्या गळ्या मेरेन धोको पळोवन मिनेराक पंप सध्या दवरूंक सांगतले म्हूण मुख्यमंत्री सांगता तेवटेन सरकाराच्या नोटीशी आड कंपनी हायकोर्टात कोर्टाची नोटीस 6 जून मेरेन खंय लिजींचेर कसलीच एक्शन जावची ना डिझास्टर मॅनेजमेंट सेलाची फाटल्या दिसांनी आम्ही मिटींग घेतल्या आता वी आर कन्सर्न म्हणजे आमकां खबर आसा आत्ताच्या घडीक आम्ही 12(1) ची नोटीस इश्यू केल्या उपरांत काही जणांनी थोडेशे आपले पंप्स बीन तेचे काडपाक सुरवात केल्ली पण आमी तांकां सांगल्या रिगार्डिंग द डिवॉटरिंग खातीर पंप्स जे आसा पळय न्ही ते आत्ताच्या घडीक काडचे न्ही ताजी सेपरेटली काल DMG हांव CS डिझास्टर मॅनेजमेंटाची वेगळी मिटींग घेवनूय बी ताजेर आमचो डिझास्टर सेल जो आसा पळय न्ही इज वर्किंग वेळ पडलो जाल्यार तांचे पंप्स हे ते सगळे आमी रिक्विजिट करतले अंडर द डिझास्टर आनी वील पर्सनली सपोज ते जर करपाक तयार नासत सुद्दां जाल्यार आमी ते काम करतले आमचे WRD डिपार्टमेंट आनी PWD डिपार्टमेंट हे दोनूय डिपार्टमेंट्स टेक ओव्हर करून सगळे काम जे ते मॅनेज करतले इतले मजगती गोंय विधानसभेचे पावसाळी अर्थसंकल्पी अधिवेशन 11 जुलय सावन घेवपाचें थारला खेरीज सरकारान स्किल डेव्हलपमेंट मंत्रालयाक 52 पोस्ट मंजूर केल्यात मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो प्रपोजल फॉर द पोस्ट 52 पोस्ट क्रिएशन इन द स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री स्किल डेव्हलपमेंट एंड एंटरप्रिन्युरशिप summoning of the prorogation of the Legislative Assembly from the 11th of July 11 जुलैच्यान असेंब्ली समन केल्या ते वटेन सरकाराचे नोटीसी आड कंपनी हायकोर्टान केस बुधवारा आयली कोर्टाची सरकार आणि मायन्स खात्याक नोटीस 6 जून मेरेन लीज होल्डरांचेर कसलीच एक्शन जावची ना अंतरीम थाकायची गरज ना म्हण AG सांगता कोर्टान नोटीस काढून केस 6 जूनाक दवरल्या 6 जूनाक केस रेग्युलर बेंचा मुखार येतली त्या वेळार जाय जाल्यार याचिकदारांनी अंतरीम थाकायेक अर्ज करचो म्हण AGन युक्तिवाद केलो हायकोर्टान ही गजाल मानून घेवन 6 जूनाक केस दवरून सरकार आणि प्रतिवाद्यांक नोटीसूय काढली प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आणि स्वप्नील तारी कसिनो रेस कोर्स ऑनलाइन गेमिंग 28% GST सकयल येता
सध्या गेमिंगाचे थोडे प्रकार 18% आसात। जीएसटी कावन्सिलाच्या मंत्री गटाचे गजालीचेर एकमत जालां आनी मंडळाक ही शिफारस करपाचें थारलां। येणावळ वाडीच्या नजरेन जीएसटी स्लॅब आनी रेटीचो अभ्यास करपी मंत्री गटाची कांय दिसां फाटीं बसका जाली। शिफारस फायनल निर्णयाक कावन्सिलाचे बसकेंत येतली। राज्य प्रशासनात मोठी उलथापालत। सरकारान 25 सिनियर ऑफिसरांच्या बदल्यांची ऑर्डर काढली। वेगवेगळ्या खात्याचे संचालक, उपसंचालक, सचिव, घर खात्याचो सहसचिव, महामंडळाचे एमडी, सदस्य सचिव, टॅक्साचो अतिरिक्त आयुक्त, पालिकांचे सीओ, पर्सनल खात्याचो ओव्हर सचिव, उपजिल्लोधिकारी अशा सिनियर अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो जाल्यात। सर्गेस्त प्रधानमंत्री राजीव गांधीचे हत्येचे केशींत पेरारीवालन आरिवोची 31 वर्सां उपरांत जेलींतल्यान मुक्ती। आवयच्या झुजाक 31 वर्सांनी न्याय। तामिळनाडू सरकाराचो सुटकेक अर्ज। जून 1991 19 वर्सांचो आसतना आरिवूक अटक जाल्ली। एलटीटीईचो मास्टर माइंड सिवरासनाक किलर स्फोटांक बॅटरी सेल हाडून दिवपी आरिवू। ताचे सुटकेन हेर 6 दोशींक आशा। निमाणे पिडयेन दाबोळे विमानतळा लागसार आशिल्ले 45 बेकायदेशीर बांदकामांतलें एक बांदकाम मोडलें। बाकीची 44 मोडपा विशीं हायकोर्टाच्या ऑर्डीक सुप्रीम कोर्टान स्टे दिला। नौदळाक धोक्याची म्हूण हायकोर्टान ह्या बांदकामाचें रेग्युलरायझेशन न्हयकारिल्लें। नागरी उड्डाण कायद्या प्रमाण विमानतळाच्या ठरावीक अंतरा मेरेन बांदकामां आसूंक जायना। थळावे म्हणटा तांची कायदेशीर। आम्ही 46 घरां आहा हांगा। 46 घरां भितर आमी 45 जण पयलीं ते सुप्रीम कोर्टाचे ऑर्डर हायकोर्टाक आमी पयलीं हें केल्लें। हायकोर्टान आमचे केस घेवंक ना, तुमचे ऑलरेडी डेमोलिशन ऑर्डर काडला म्हणून 2020 कितें काडला म्हणटाले ते, आनी तुमी तेन्ना कित्याक पार्टी जावंक ना, तेन्ना तुमी कित्याक येवंक ना तशें कितें म्हणून आमकां भायर काडलें। मागीर आमकां आनी दुसरे उपाय नासलेले म्हणून आमी सुप्रीम कोर्टाक मूव करचें पडलें आमकां। सुप्रीम कोर्टासून सर आमकां 45 घराक स्टे मेळ्ळले हा, आनी हो एकलो आमच्या वांगडा ना। ताका आमी सांगलेलें तूं यो आमच्या वांगडा राव म्हणून, आमी तुजे हेल्प करता म्हणून। तरी तो ताका तेजे खबर ना कित्याक तो येवंक ना, कितें तेजे रिजन आसलेलें। जागो आमचे लिगली आहा सर, प्लॉट लीगल प्लॉट आमचे। हम लोग घर टैक्स भी भर रहा सर, हम लोग को टैक्स भर के भी ऐसा किया तो क्या है सर, पहले बोलने का टैक्स भरने के टाइम उसने 3 मीटर आया था, उसके कुछ फॉरम लेवल के ऊपर बांधने का परमिशन नहीं बोला था सर। ठीक है, हमने वही उसके हिसाब से लिया, लेकिन नहीं बोला तो पैसे को रो रहा है सर ये लोग। ऐसा पूरा सभी लोग का मिली भगत है सर इसके अंदर। कौन सभी लोग कौन नेवी वाला, पीडीए वाला, पंचायत वाला, ये जितना भी है ना सर, सबसे मेन हो शेल्ड वाला। वास्को में जो क्या ऑफिस है ना सर, वो शेल्ड बनता है। देखो सब पेपर सब कुछ है सर, ऐसा नहीं है पेपर है सर। एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावत प्रुडंट। दर्यादेगांनी टुरिस्टांक कन्व्हिनियन्स सेंटर घालपाची मंत्र्याची तयारी। बीच क्लिनिंगाचो कॉन्ट्रॅक्टर सारखें काम करिना, ताचोय रिव्ह्यू घेवपाचें रोहन उलयला। दर्यादेगांची दशा, देगावेलो कोयर, टुरिस्टांच्यो कागाळी, चेंजिंग रुमा सारक्यो गरजेच्यो सुविधा ना म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो। दखल घेवन परिस्थिती सुदारपाचें रोहन उलयला। बीच क्लिनिंगाचे कंप्लेंट्स भरपूर आयिल्ले आसात। आय एग्री टू वॉट पीपल हॅव बीन सीइंग। म्हाका देर आर पीपल हू आर इन द बीच मॉनिटरिंग ग्रुप्स, पीपल हू आर ऑन द कोस्टल बेल्ट्स, हू हॅव कंटिन्युअसली बीन एज स्टेक होल्डर्स पासिंग messages through videos, photographs on how the beach cleaning needs to be done and how it is messed up. सध्याच्या परिस्थितीत पहिलं आलं, present contractor is not able to do the satisfactory job. We are having lot of complaints come up. आम्ही बीच क्लिनिंगाचेर पयलें जाल्यार खुबश्यो गजाल्यो जाग्यार घालच्यो पडटल्यो। हांवें जेन्ना हो मुद्दो पयलीं मांडला की बीच क्लिनिंगाच्या अंडर आमकां सगळें इट कॅनॉट बी ओनली क्लिनिंग, इट इज अ इंटिग्रेटेड मॉडेल दॅट वी नीड टू इंट्रोड्यूस। आनी ताज्या खातीर जे बीच क्लिनिंग म्हणून परसे एकूच चल्लां, तातूंतल्यान कितलेशेच एकामेकाचेर ब्लेम जाता की हांवें न्ही, ताणें धाडिल्ली, आमी 3 वरां कलेक्ट करतात, तो आयिल्लो। हातूंत मॉनिटरींग कोणाचेंच जायना, इन्क्लुडींग आवर ओन डिपार्टमेंट, अनलेस वी गेट अ फोटोग्राफ ऑन WhatsApp or whatever which is there is no system. And ताज्या खातीर बीच क्लिनिंग satisfactorily which should have been there, which is a core of any tourism infrastructure, that needs to come in properly. आता ते करतले जाल्यार ओनली बीच क्लिनिंग असो जायना, सो वी विल हॅव टू हॅव अ इंटिग्रेटेड मॉडेल। आमी ऑलरेडी 2 बीच घेतले मॉडेल बीचेस, where we will try to pull all the ideas together and see how the whole stretch goes.
सो ताच्या खातीर इम्पॉर्टंट आसा की टुरिजम कन्विनियन्स सेंटर विथ एवरी एम्युनिटी अवेलेबल. टुरिजम कन्विनियन्स सेंटर कन्सेप्ट जो आमी आतां घेवन येता विच विल बी ऑन द बीच. We'll have a tourism information counter 24/7 for public to come and interact. It will have a washroom, shower area, toilets, locker rooms, areas where the people can be sitting around if they want to wait for somebody, senior citizens, that place itself will be made in a manner. It's a proper convenience center and एकदा आम्ही एक सॅम्पल विचार तयार करून झाले, we will do these replicas at all the areas where it is required throughout the coastal belt of Goa. मांद्रे पॉवर सबस्टेशन बांदता ते सुवातेर साफ सफाई करपी कॉन्ट्रॅक्टरान बागायतीचो दोंगरूच लासून उडयलो. उजो पळोवन लोकांचो बोवाळ. लोकांनी कितलीं वर्सां लागून त्या दोंगरार बागायत केल्ली. कॉन्ट्रॅक्टराच्या कामगारांक लोकांनी आडावन उजो रावन जाले. तांचे कडेन कसलेच डॉक्युमेंट ना. निमाणे आमदार जितान मध्यस्थी करून प्रकरण पालयलें. झाडां लावन दितले ही खबर किती वर्सां लागले झाडां काडपाक ती वयर 1 आणि 2 झाडां उदीक आमी खानार बाटलो घेवन कॅन घेवन उदीक व्हरता वयर झाडां जगोवपाक. ती 7 वर्सां जाली. एका वरान काबार केला वर तुझे कितें रिस्पॉन्सिबल कंपनी. तुका कितलो जागो दाखयलो हेंच्यांनी. आख्खो जळोय म्हणून हांगलो डोंगर. मागीर आख्खो डोंगर तो असो केलो. झाडां कशी केली वयली. Okay, that area is already allotted. We have all the documents. Based on those documents, we have already done the procedure. Tender order place करून आमचे व्हडल्या साहेबांनी इनॉग्रेशनूय केलं. पण ताणी काम करताना आता तो उजो लागलो पळय, झाडां बिडां ताणी कापली. ताचेर तुमकां इन्फॉर्म करूंक नासले ताणी आपूण काम करतलो ते दीस म्हणून. काम करतलो ताणी सिव्हिल डिपार्टमेंटान स्टार्ट करून काम स्टार्ट केलां. पूण ते उजो लावपाक ते काम उजो लावपाक कोणें सांगून नासलें. ते क्लीन करूंक लायिल्लें आसलें. खंयची तरी एक आनंदा कितें तरी भायली बेंगलोरची कंपनी ताका ती टेंडर दिला, कॉन्ट्रॅक्ट दिला इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो सबस्टेशनाचो. पूण तेणेन हांगासर पयलीं डिमार्क करच्या पयलीं येवन तो काम करपाक स्टार्ट केला. त्याच्यार एक ऑर्डर सुद्दां ना हातीन. हे आतां जे सबस्टेशन आयला ते हेजो आतां कोण येयला पळय साफ करपाक, तेणें ते तशीच झाडां जी पिड्ड्यार जाल्या आमची ती झाडां परत तेंच्यांनी लावन दिवपाची आमकां. आमी पावर सबस्टेशन जो हांगासर येवपाचो आसलो आमी कॉन्ट्रॅक्टराक पावर डिपार्टमेंटान अलॉट केल्ले. आतां तेंच्यांनी सुपरवायझर धाडला कॉन्ट्रॅक्टरान आनी विदावट इंटिमेटींग हांगासर तेंच्यांनी ट्रेसपास केला गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीची. आनी आतां गांवचे आमचे मांद्रेचे भुरगे कितलीशींच वर्सां जाली झाडां लायताले आनी सगळ्याक वचत ते झाडां लायलेले आनी तेंचेर उजो घातलो. तो उजो आख्ख्या दोंगराक मेळटा. तो कॉन्ट्रॅक्टराची मिस्टेक आहा हांगासर की तेणी विदावट डिमार्केशन विदावट इंटिमेटींग द डिपार्टमेंट ते हांगासर येयले आनी हांगासर सगळे नाशाडी केली जी झाडां लायलेली ती. सो तेका लागून आतां इन्स्ट्रक्शन दिला पुलिसाकूय दिला आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक तेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची म्हणून आनी कॉन्ट्रॅक्टराकूय आफोवंक लायला. आनी जितले लुकसाणी जाल्या तितली कॉन्ट्रॅक्टर विथ तेचे लेबर्स घेवन आमच्या भुरग्यांक सगळ्यांक घेवन आसले जाल्यार झाडां हे मनसुनाक तेंच्यांनी सगळें लावन घेवपाची जबाबदारी तांकां दिल्ली आसा. IIT सांग्यारूच येवंक जाय म्हूण पालिका ठाम. पालिकेच्या 10 नगरसेवकांचो IITक एकमतान येवकार. IITचेर खासा बसका जाली. आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय बसकेक स्वता जातीन हाजीर. मुख्यमंत्री हालींच सरकार तुमचे दारीक गेल्ले कडेन IIT सांग्यार हाडटा म्हणून उलयल्लो. नगरसेवक म्हणटा IIT सांग्याच्या बऱ्याक. आणि त्या खातीर कॉन्सिलाचें एक रेझोल्युशन जाल्लें आसा की सांगेच्या IIT खातीर आमी स्पेशल एफर्ट्स घालचे. म्हणजे आमदार म्हणून हांवें मंत्री म्हणून हांवें सांग्याचो विचार करून आनी सांग्या खातीर IIT हाडपा खातीर आमी प्रयत्न करचो. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ज्यो कितें जावपाक जाय सरकारा कडेन विनंती करपाक जाय, मुख्यमंत्र्या कडेन वाटाघाटी करपा खातीर सांगे म्युनिसिपल कावन्सिलान पूर्ण संमती दिल्ली आसा. ताचे शिवाय अनेक विशय आमकां हांगा आसतले ते आमी सादारण ते बाकीच्या विशयांचेर एक सकारात्मक अशे प्रतिसाद सगळे कावन्सिलरां कडच्यान मेळ्ळो आसा. आतां IIT खातीर आज स्पेशल मिटींग जाली तेतूर फूल सपोर्ट आसा IIT हाडपाक जाग्यार. IIT आमचे 10 कावन्सिलर आसा. 10 कावन्सिलरांनी फूल सपोर्ट सांगलो आसा आनीक आमी IIT खातीर मुखार वतले. वेवलार कावन्सिलर आज मिटींग आशिल्ली आमगेली. ताणें ते थंय डिक्लेअर करतकीर आमकां खूब खोशी भोगली की IIT प्रोजेक्ट हो सगळ्यार जायच आशिल्लो. लास्ट टायम कितें तरी बिनसले वयर सकयल जाले म्हणून तो IIT प्रोजेक्ट शिफ्ट जाल्लो. पूण आतां हो IIT प्रोजेक्ट सांग्यार हाडपाचो तटीस प्रयत्न तागेलो चालू आसा.
सुभाष फळदेसाय आयलो. सो ताणें आमकां मिटिंगेक घालो की आपल्याक तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट करचो म्हणून. IIT बरी गोष्ट सांगता जाल्यार आमी ताका वेलकम करता, पूण ती करता आसतना जे आमचे स्टेक होल्डर्स आसात तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवन शेतकारांक हांकांय कॉन्फिडन्सान घेवन सगळ्यांक बरोबर घेवन हें जावपाक जाय. आमी हयकार दिला, परंतु जे इश्यूज मागीर येतले अजून तो इश्यूज रेज जाल्ले ना, पूण इश्यू जे येतले इश्यूज मागीर तांकां सगळ्या शेतकारांक बरोबर घेवन सॉल्व करपाक जाय. आमचो ह्या बऱ्या कामाक सपोर्ट आहा. ही IIT जाल्यार सांगेचें नांव एक बरें करून नांव जाता आख्या वर्ल्डाक की सांग्यार ही IIT आसा म्हणून. तेच पद्दतीन हिंगा जायते धंदे आमचे बाकी धंदे जे आसात जावं टॅक्सी भाड मारपाचें जावं हेर कसले धंद्याचेर हे भुरग्यांक काम जॉब मेळटले. आनी हांव आस बाळगितां जातकीर ही IIT येयली जाल्यार हे आमचे सांगेचें फ्युचर वाडटलें आनी बरें जनरेशन जातलें. तुमचें नांव कितें? हांव एक चेअरपर्सन रुमाटो फर्नांडीस. नावेली हावसिंग बोर्ड वाठारांत आशिल्ल्या बेकायदेशीर घराचेर रुमडामळ पंचायतीची कारवाय. 2017 खंय पंचायतीन ह्या घराची डेमोलिशन नोटीस काडिल्ली. घर मालकान स्टे हाडलो. बांदकाम रेग्युलरायज करपाचे डॉक्युमेंटूय खंय ताणें 6 म्हयने भितर पंचायतीक दिले ना. घर मालक म्हणटा पंचायत खंय सूड घेता. 2017 आमचो पंचायतीचो प्रोसेस चालू आशिल्लो जेन्ना आमी ताका डेमोलिशन धाडलो तेन्ना एडिशनल डायरेक्टर पंचायतीन स्टे घेतलो. स्टे घेतकूच ताका एक ऑर्डर पास जाली की ताणें विथीन 6 मंथ रेग्युलायज करपाचें, कित्याक तो म्हणटा आपूण भाडेकारांक घाललो. आनी हो कोमोलता म्हाका हांव तुमकां सांगता आतां कोमोलतात तेन्ना कोणाक प्रॉपर्टी विकना, 99 लिजार दिता. सो तेन्नाच्यान ती केस चालू आशिल्ली. ऑलरेडी कंप्लेनंट जो आशिल्ले कोमोलताचे ऑटोनी बीन कोण आशिल्ले ते कंप्लेनंटूय आशिल्ले. सो ताका एक ऑर्डर पास जाली की ताणें विथीन 6 मंथ रेग्युलायज करपाक. पण विथीन 6 मंथ ताणें जे कितें डॉक्युमेंट्स दिवपाक जाय आशिल्ले ते दिले ना. पण तो आमकां दाखयता TCP क्लियरन्स. पण TCP क्लियरन्सासून एक असो आसा क्लॉज घातलेलो आसा की ओनरशीप डॉक्युमेंट दाखोवपाक जाय. म्हणजे कोणाक जी कन्सर्न जे ऑथॉरिटी आसा लायसन्सिंग ऑथॉरिटी तांकां ती दाखोवपाक जाय आशिल्ली. पण पंचायतीक ताणें काय जे डॉक्युमेंट रेलेवंट डॉक्युमेंट्स आसा ते दाखयल्ले ना. हांवें ऑलरेडी TCP प्लॅन पास करून डायरेक्ट सबमीट केल्लो तेजे कडेन. डायरेक्ट पंचायतान मुगेली पंचायतीन मागीर इलिगल म्हणून कंप्लेंट घायली आनी डायरेक्ट मागीर डोमिलिशन ऑर्डर घाल्या हियरिंग घेनासतना. आनी डायरेक्ट म्हाका नोटिसाचेर हियरिंग डायरेक्ट पंचायतीक गेलो. डायरेक्ट पंचायती वयल्यान हांवें डायरेक्ट ऑर्डर पास करून हाडली 6 म्हयने रेग्युलर कर म्हण. हांवें 6 म्हयन्या भितर रेग्युलर करून हांवें सबमीट केली. आनी तेजे उपरांत म्हाका एक लेटर धाडले ह्या हाडटे हांवें म्हणलें कोर्टान डायरेक्शन कोर्टा प्रमाणे हांवें डॉक्युमेंट सबमीट केले. हांवें तेगे कंप्लेंट घाले म्हण ते सेक्रेटरी मुगेर राग काडला. अटल सेतूचेर फोंडकुलां कित्याक पडटात? पुलाचो सद्याचो स्टेटस कितें ताचेर खंय मद्रास IIT स्टडी रिपोर्ट करतली. PWD मंत्री निलेश काब्राल मिडिया कडेन उलयला. ह्या वर्साचे न्ही फुडल्या वर्सा पावसा आदी खंय गोंयचे सगळे रस्ते पॉट होल फ्री जातले. काब्रालाच्या वर्साची मुजत घेवन उतर. मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत तो मिडिया कडेन उलयलो. आता मद्रास IIT घातला सो दे विल टेक एंड टेल व्हॉट टू इम्प्रूव्ह द स्ट्रक्चर. ते करतले. ह्या दिसांनी ऍक्सिडेंट खूप जाता तेजे. ऍक्सिडेंट खूप जाता तेजे. I don't. See, even though I may be a technical person, I should not comment on something which I should not know. IIT Madras has been given the job. They will give whatever, whether it is history, FISTI, what, that, all that. IIT Madras will make the report and give us within the few. निलेश बाबा जर टेक्निकल मनीस नासतना नॉर्मल मनशान सुद्धा दिश्टी पडटा की जे रॅम्प आहा पर्वरेच्यान वटेन जेन्ना फोंड्या वता ते वटेन देंवता ते वटेन खुबशे एक्सिडंट जाता. कारण रायट लेफ्टाचो खूब प्रॉब्लेम आहा. तितू भितर तेणे कितें विचारलं टेक्निकल तू बस शब्द वापरता पळय ते सारके वापर. पयलीं सांगता एक गोष्ट, हांव जर टेक्निकल मनीस आसा म्हाका सामान्य लोकांक दिसता ते म्हाका खबर आहा. पूण टेक्निकलिटी कित्याक जाता ते IIT मद्रास दिता सांगला मरे. IIT मद्रास तेजे वेदर इट इज वर्क्समॅनशिप डिफेक्ट, वेदर इट इज वॉट डिफेक्ट, दे विल गिव्ह द रिपोर्ट. देन वी विल डिसाइड व्हाट. See, Goa is a pothole free road state. Now what is happening here and there are some potholes which have been formed and we have taken all precautions to see that the potholes are reinstated. Now in some roads where the internal roads where the machine does not go, maybe they will remain. We will find means and ways of doing. I am trying to introduce a new machine this time where during the monsoon also we can remove potholes by putting pressure, wind pressure, and it dries up with dry mix within half an hour. So I'm working out with new technologies. We are bringing new technologies. We will try to do. I promise the people of Goa that maybe this year monsoons, potholes, I will try. See, you all make a statement in such a way, you all bring headlines in such a way that I am not doing that.
I'll like to request all of you that headlines should not brought in the fashion what you desire. I am telling very clearly that potholes of Goa will not be there. Because of the inconsistent rain when works are going on, it does not allow the technical team to put the hot mix. That's why it might remain. But I can assure you, next year monsoon 100% there will be no potholes in Goa. सत्तरी कणकिऱ्या लायटीच्या खांब्यार काम चालू असताना सत्तरी ठाण्याचो लायन हेल्पर संजय गांवकार शॉक लागून गेलो. लायटीच्या खात्याचे कणकिरे मेंटेनन्स चालू असताना अपकीर्त घडले. वीज मंत्री सुदिनान घडणुकेचेर दुःख उक्तायला. खात्याक चौकशी करूंक लायल्या म्हूण सुदिनाचे ट्वीट. आमदार विश्वजितान ट्रस्टांतल्यान 2 लाख जाहीर केल्यात. आमी पळोवन कितें जालां तें आमी तात्काळ दिसून आमी घेवन तेजेर आतां तांकां कितें जाय तें म्हणपाक लागले अशें तांकां कितें फायनान्शियल हेल्प आनी येतो तेजे बरें बरोवन दिवपाक लागले. हें आमी तांकां बरोवन दिलें आतां. कारण आमी आमचे जे कोण काम करतात ते आमचेच फॅमिली मेंबर्स समजतात. तितून आमी स्पॉट पळयलेले आसात. म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन आतां चालूच आसा. एक्चुअली प्रत्येक पोलीस पंचनामाक आमी सायड विजीट केल्लेली आसा. एक्झॅक्ट कॉज हे आमी सगळें डिटेल घेतले शिवाय आमी कांय सांगूंक शकना. आमची इन्व्हेस्टिगेशन केल्या नंतर इमिजिएटली आमी सांगू. सर तो लायनमॅन तो लायन हेल्पर आसलो तुमचे तेजे वांगडा लायनमॅन आशिल्लो किंवा इंजिनियर कोण आशिल्ले? बरोबर आसतलो कारण ते हे टायमार 2 कडेन आमचे टीम आसले. ओके. काल पावस पडल्यामुळे 2 कडेन लायनी फॉल्ट आसली. त्याच्यामुळे सगळे एरियाक जेई काय वचूंक मेळना. आनी एक खंयचो सेक्शन ठाणा सेक्शनाक अर्दी टीम आसतली. भिरोंडा सेक्शनाक स्टाफ कमी आहा तुमचे कडेन? स्टाफ आसा पूण जेन्ना मल्टिपल फॉल्ट जाता आतां 12-10 फिडर आसा. जंगल एरिया सामकें आमचे कडेन एकदां कितें जालें की हेवटेन तेवटेन 2-4-5 कडेन जाता. 7 स्टाफाची किंवा 8 स्टाफाची टीम आमची आसता. जेन्ना आमचे 5-6 फिडर फॉल्टी जाता आनी सगळी कडल्यान जेन्ना लोकांचे फोन येतात ते एट अ टायम तितले स्टाफ धाडपाक मेळना. प्रायोरिटी आमी कितें फर्स्ट खंयचो फिडर फॉल्टी जाला ती एक टीम धाडटा 14 जाणांची. उरलेले 14 जाण दुसरी कडेन धाडटा. एकच जेई आसा म्हणजे दोनूय कडेन मॉनिटर करपाक जायना. म्हणजे कंटिन्युअस उपर तेचेवर आमी लायनमॅन दिता. लायनमॅनान ते सगळी कॉन्टॅक्ट करून सगळे सेफ्टी प्रिकॉशन जे आसा ते सगळे करून दिता आनी हँड ग्लोव्ज सगळे दिल्लेले आसा. सत्तरीचो आमदार मंत्री विश्वजितान गांवकाराचे फॅमिलीक 2 लाख रुपया जाहीर केले. एकदम वायट म्हाका एकदम वायट दिसलें. प्लस तेंचे फॅमिलीक आमच्या ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान आमी ऑलरेडी 2 लाख आमी फॅमिलीक जाले. पूण आनी हें कशें घडलें तेचे सगळे सुदीन ढवळीकर कडेन चर्चा करून म्हायती काडपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा. पूण तरी बी ताबडतोब मदत कितें आहा आनी तेंची फॅमिलीचें कितें आहा सिच्युएशन ते सगळे म्हायती काडपाक आमच्या ऑफिसाक हांवें लायिल्लें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कुडचड्यार मार्केटांतलो भाजयेकार मल्लेश नायकाची बॉडी फायर ब्रिगेडी लागसार रस्त्या कुशीक झिलांनी सापडली. 36 वर्सांचो मल्लेश रावपी शेल्डेचो मंगळारा सावन बेपत्ता आशिल्लो. पुलिसांनी अनिसर्गीक मरण म्हूण केस नोंद केल्या. बॉडी पोस्टमॉर्टमाक मडगांवां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत धाडल्या. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.